नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थानाच्या भायर काँग्रेसीन केल्लो निषेध फक्त प्रसिद्धी खातीर आसा अशी टिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला। केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा विशीं गंभीर आसा आनी ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय केल्या असोय दावो ताणें केलो। नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रस्नाक लागून राज्यातले राजकारण गरम जाला। भाजपाचे गोंय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रकरणाचेर काँग्रेसीक लक्ष केला। नीटातल्या बेकायदेशीरपणाच्या खऱ्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष करून सनातन धर्म आनी संविधानाचेर हो प्रस्न केंद्रीत करपाचो यत्न करता असो आरोप ताणें केला। मजगती मंत्री तशेंच आमदार दिगंबर कामत हाणें पेपर लीक घडणुकेचेर टिप्पणी करून फाटलीं 15 वर्सां अशी घडणुको घडत आसात अशें सांगलें। पूण हे खेपे केंद्र सरकारान बेगोबेग कारवाय करून एसआयटीची चौकशी सुरू करून अटक करून गुन्यांवकारांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटलो चलोवपाची तयारी केली अशेंय ताणें सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निवासस्थाना भायर राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या निषेधाचेरूय भाजपान टिका केल्या। हो निषेध फकत प्रसिद्धी खातीर जाला असो आरोप दामू नायक हाणें केला आनी केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा विशीं गंभीर आसा अशेंय सांगलें। मुद्दामून सांगता ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हावजान भितर डिस्टर्ब करतात तांकां ज्या तरेन डिस्कशन नाका ताचो निषेधच आसा। आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेतो ह्या नात्यान जे काम करपाचें आसता ते करनासतना राहुल गांधी ही अजुनूय जी भुरगेपणां करता आनी प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनान जे आशिल्ले त्या हातून भितर धरणे धरप त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणान सगळीकडे रस्त्यार येऊन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप व्हायलन्स निर्माण करप तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टिव्ह जे एक प्रकारचं नॅरेटिव्ह सेट केला लिंचिंग करात किंवा झगडी करात पार्लिमेंट करात पार्लिमेंटाचेर अटॅक करात हाजो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतात। आणि या देशाच्या विरोधी या वातावरण तयार करपी कोण ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय, मातसो तरी अभ्यास करूं। उलयता उलयता नीट सायडीन उरलें, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरलें, देवाक गळे मारपाक लागले। कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारता। कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता। कोण तरी देव देवतांचेर कांय उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता। एक उरलें एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताजो निषेध करपाक लागून आमी सगळे आयज हांगा तुमच्या मुखार आसा। पेपर लीक जावप एक्झामेचो ही नवी घटना न्ही, पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय। फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत कोणाची राजवट आसूं कोणाचें सरकार आसूं कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतिल्लें आसा। अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना। आनी ह्या खेपे सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले। आज ते भितर आसा। आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून। फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसले। फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर ताणें आज स्टेप्स केले। जे प्रायम मिनिस्टराचें धोरण सामकें क्लियर आहा। आज पर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला तो विकसित भारत हे स्वप्न दोळे मुखार दवरून तो काम करता। तातूंत युथाक फोकल पॉयंट केल्लो आसा। बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्ले ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा। हाजोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें महत्व भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दिता हें आमच्या लक्षांत येता। मजगती बुधवारा भाजपान काँग्रेसीच्या विरोधात निषेध मोर्चा घडोवन हाडलो। या वेळार कांय अपमानस्पद उतरांचो वापर जाल्ल्याचेय पत्रकारांनी दामू नायकाच्या नदरेक हाडले। जाल्यार आतां आयकात दामून दिल्ले पत्रकारांक उत्तर। दामू मग एकच प्रश्न विचारता, एक 2-3 प्रश्न आसात। हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो तुमी तिगूय जाण दितले। नेमका पत्ता कळवा हे राहुल गांधी अश्यो घोशणा तुमी दिल्यो त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान। भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष। अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडात शब्द
कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नितिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही ज्या तरेंतल्यान जी कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयलें कितें म्हणजे तुम्ही म्हटलें न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांव आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोवंक ना शब्द म्हणू नाका ते तुम्ही सांगा. न्ही एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक कोण वता, गाळी मारूं ना. पार्लमेंटरी शब्द काय नाही, म्हणटा? पार्लमेंटरी गाणं पार्लमेंटरी हा? दुसरी पार्टी पयली होता भोव पातार काँग्रेस पार्टी ना ना त्यांच्यानी कितें ते शेण घातले म्हणून फाल्यां तुम्ही ओके. दुसरो प्रश्न, तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयली आपान आशिल्लो, सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें. आता तुमच्या दोनाय सायडीन दोन मनीस आहा ते पयली काँग्रेसीन आशिल्ले, सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंधित आहा अशें तुम्ही इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काढप. हांवें कडेन कोणूच ना. नो आपान दिपके पयली आपान आशिल्लो, सो तो कोणाचो हे अशें तुम्ही म्हटले. नाही. आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे तो मनीस आसा सोशल मिडियान पळयता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमच्या बरोबर आसा. सो दिपके फाल्यां आपान तुमच्या पार्टीन येले घेतले तेका आवडली जाल्यार दिपेक आनी थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कळ्ळी की आमी कितले बरें काम करता तेका तुम्ही वेलकम करता त्यांनी आमी वेलकम न्ही, तो आपुणूच जावन येतलो. आणि तुम्ही वेलकम करले. तो आपुणूच जावन येतलो कारण आणि तुम्ही घेतले. जाका ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा आणि तुम्ही वेलकम करता. लास्टाक कितें करतलो तो ज्या भेटून तुमच्याच कडे येतलो. ना जो विषय पळयलो लोकां कडेन पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां तें हे युवकां कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्नाक तूं हायलायट करतलो. हें पावय आणि म्हजी भितर आनी पर्सनल घे, हांव जाय ती उत्तर दिता. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें की हें डायरेक्शन दुसरे कडेन. माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाक तोड ना. 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा. हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता. त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्या कडेन. ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारण चलता, एकलो आपापले परीन एकलो उलयता, आपापले परीन आवाज करता. पण त्याही पेक्षा देशान जें चलता हें कितें नवीन न्हय, पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजो ज्यो एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर येता. आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नाक डायवर्शन दिनाका. जें कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा, तुका भितर येता जाय तितलें तूं प्रश्नाचें उत्तर दिता. पण पत्रकार परिशदेचे हातो मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें महत्व कित्याक कमी करता? महत्व ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें. बरं एक रिलेटेड तुमका विचारलं ना, एकूच विचारला एकूच विचारला. तुमका पहिले विचारले की तुम्ही प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून. प्रेसिडेंट सरान म्हटले की दिल्ली देवांच्या नांवां घेऊन बदनामी करून ह्या आंदोलनात बदनामी झाली म्हणून. सो खंयच्या पद्धतीन वयता आंदोलन हे जाले ते आंदोलनाचो विषय जालो. गोंयात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा, तुम्ही सरकारान इतले वर्सां आसा. इतले आसतना गोंयात एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटले, हे तू कशें डिफेंड करतलो? थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार खबर ना तुमका? खबर ना? पाटील म्हणले बीजेपी पाटील म्हणले नो कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपी म्हणून ना, कार्यावळीन म्हटलं सगळे होता कोणी म्हणले तेका सगळे होता. कोण कोणी बीजेपी पाटील परत हांवें सांगता तू उलयता देशपांडे बीजेपी पाटील म्हणलं काय सांग सुद्दां. तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता. पत्रकाराचे हातून भितर आजचे जे आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आणि सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करता. तुका ओपन सांगता मरे हांव मोकळे ओपन यो म्हजे कडेन, हांव बसता तुजे कडेन, तुका जाय ते प्रश्न विचार. जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे लाईव्हच क्वेश्चन लाईव्ह होतो. राजकीय हातून भितर हांवूय आसा अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आणि सरकार आणि बाकीच्या उत्तर दिवप म्हणजे हांव धांवपाना खंय तरी. आणि तुम्ही ज्या वेळेस सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली, MOI सारखे आंदोलन जाले, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयान करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, पडोवंक ना. बट दिल्ली जे जाला थंय अशें जालें. तुमच्या वेळार तुम्ही पासियेस काडिल्ले काय तुमचो कशें स्वभाव हो? अशें आसा, हांगा जें एजिटेशन जाल्लें तें म्हजे पुरतें सीमीत आशिल्लें. हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एजिटेशन करता.
हांव म्हणटालो थंय तांकां बरें आसा थंय तांकां करता कसली अशें म्हणजे भायर दवरताले मला तरी नाही हे दिल्लीक जेन्ना एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंटांनी हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर सरून कितेंय करपाक शकता या स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कशे जस्टिफाय करता तुम्ही हांव विटनेस ना ज्या ब्रुटली मारल्याक तांकां कशे जस्टिफाय करता तुम्ही थंय वचून म्हजे म्हटलें लाठीचार्ज ना तुम्ही कांयच व्हॉट्सएप मागीर दोन्ही सायडी दाखयतात पिक्चरां पळयल्यार कोण फातर मारता ते दिसता कोण लाठीचार्ज करता ते दिसता गाडी उठून उडयल्या ते पळयता मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा Okay. एकच पिक्चर ना फक्त एकच कोण करता अशें So, तुम्ही बरं. त्यांना ते पासियस काढले तुम्ही पासियस काढले हांवें काडलें कारण तो तुमचो स्वभाव म्हजे कडेन तें कशें आशिल्लें हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें हें फंक्शनान म्हाका पयलें मोर्चा काडटाले कितें काडटाले रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंडे आसा तेंच्या कार्यक्रमाक थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट डेमोक्रेटिकली तुम्ही पिसफुली करपाक काय हरकत ना आय हॅव फेस व्हेरियस एज्युकेशन अशें म्हणजे हातून पद्दतीन न्ही डेमोक्रेटिकली बरें आसा एकच मिनिट म्हणजे ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळी कडेन प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसा त्यो पळयता प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचे हे सरकाराचे धोरण आसा तातूंत वता जितके पळय जे कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन पयलीं मुद्दम आसता तो सरळ उठता आनी उलयता विल ब्रेक पार्लिमेंट आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटाक विल ब्रेक पार्लिमेंट अशें हांव तूं सपोर्ट करता ताका ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता न्ही मागीर तूं करना मरे मागीर जितके कोण तुका पत्रकार परिशदेक एक मिनिट जे प्रोटेस्टाक एक पोलीस ऑफिसर चौडाचेर थापड मारता आणि तो व्हायरल तेका तूं डिफेंड कशें करता तूं म्हणजे सरकार तुमच्या परत सांगले आमी की व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता आणि तातूंत भितर थोडे आतां खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्धा व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठीचार्ज खंयचे घालता म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पयलीं ते व्हेरीफाय स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केली त्यांची जबाबदारी कोण घेता सर एक लास्ट आत्महत्या केल्या स्टुडंट्सांनी त्याची जबाबदारी कोण घेता तुम्ही ते काय उल्लेख करू ना या 22 ते 22 भुरग्यांनी जे आत्महत्या केली त्याचे प्रेस तुम्ही बोलत ना या संदर्भातल्यान शिक्षण मंत्री जे आसा आणि तांच्या पाल्याकडे तांचे जे वार्तालाप जावपाचो जातलो आणि ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं पयलीच प्रश्न येता की जे पळय जावना काय जावना कितें केलें तें म्हाजे कडेन ताचो डिटेल येता ते हांव तुका सांगता पण ते सगळे भुरगे मेले खबर आसा त्याचे तुम्ही उल्लेखच करू ना सुसाटचे सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेऊ ना खबर आसा गोंयांनी बी अशे तरेन आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा गोंयांनी बी अशी सगळी आसा ज्याचे सुइसायड भलतेच प्रकरणां जाल्ले ते काडटानी हांगा हाडून घेता हांगाय बीन हांव म्हजे कडेन आसा म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा पूण प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय आनी त्या विचारान सांगलें की हें जें कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर लीक म्हणजे जे परंपरेन चालत आशिल्ले त्या फॉल्टा लागून तूं ताका राजिनामा दी म्हणटा पण त्याच बरोबर बरे कितें तितली कामां केल्ली आसा ती कामां काडटाना तूं कुशी उडयता 99% बरी हांव आयज सांगतना 99 सांगला 1% खंय तरी जे तुका माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रिट आसा तो कोणूच फाटल्या हातून उरचो ना ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.